आमी सद्दां तयारी करतात पार्टीचो एकवोट दवरपाक आनी इलेक्शन टायमार तुमी जाणात की सगळे येतात आमचे पक्षाचे फूट घालपाक. आमच्या पक्षाक कसलो इम्पॉर्टन्स नाशिल्लो जाल्यार ते आमकां केन्ना पडोवपाचें न्ही. आनी ते येतात हेच टायमार आमचे लोकां मोदें फूट घालपाक, कित्याक ते भितात की आमी येतले आनी आमी जिखतले म्हण. लोक आतां सामको बेजार जाला की म्हणटात आनी बीजेपी नाका म्हण. आनी तुमी जाणात हांव फकत म्हणना, खंयी गांवान गांवान गेले जाल्यार फकत म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सी न्ही, भायर खंयी गेले जाल्यार सगळे म्हणटात हें पुरो आनी बीजेपी नाका म्हण. पूण तुमकां नाका जाल्यार आमचो एकवोट आमी इलेक्शन टायमार दाखोवपाक जाय. तुमी जाणात ते SIR केल्ले म्हण. SIR टायमार कितें जाल्लें, कितले लोकांचे नांव काडले इलेक्ट्रल रोलाचे म्हूण कितले लोकांनी पळयले. ते पयलीं काडलोले आनी आयज ना. थोड्या लोकांक खबर पासून ना. कितले लोकांक घरांत गेले तेन्ना हे दिसा घरां घरां भोंवता तेन्ना ते म्हणटाले आमी ZP इलेक्शनाक वोट मारले, आमी लास्ट टायम वोट मारले. पूण हांवें म्हणलें हे पाटी रोलात तुमचें नांव डिलिटेड आसा नाल्यार नांव ना. हें कित्याक तुमी सांबाळून दवरूंक जाय की तुमचे BLO नाल्यार आमचे BLA आसात. आमचे BLA कॉन्टेक्ट करून नाल्यार BLA नाच जाल्या पासून कॉन्टेक्ट करना जाल्यार आमचे अध्यक्ष आहात ते, ब्लॉक प्रेसिडेंट आहात ते, नाल्यार आमचे GPCC ऑफिसान कॉन्टेक्ट करपाचे आनी तुमी फुड्यान येवपाचे, सांगपाक नांव डिलीट जालें आनी आमी हेल्प करतले तुमकां नांव परत घालपाक. आनीक एक तुमकां सांगता, आनीक एक मांडणी हांवें पळयल्या. थोडे लोकांक एक बूथ आसोन दुसरे बुथांक घातात. तुका दिसतलें बाबा मुगे नांव आसा म्हण इलेक्ट्रल रोलाचेर, कसले भंय ना म्हण. हांव म्हणटा तुमकां ती भंय आसपाकूच जाय. कित्याक तुमकां दुसरे पाटां उडयतले आनी इलेक्शन लागीं पावता तेन्ना म्हणटले हे हिंग रावनात म्हण आनी तुमगे नांव डिलीट करून उडयतले. देखून तुमगे चुकोन नाल्यार मोनान चिंतून तुमकां उडयले जाल्यार दुसरे पाटांनी तुमी आमकां सांगात, आमी तुमकां परत हाडटले तुमगे करेक्ट पाटान आनी अशें करून तुमगे बूथ करेक्ट आहा ते मेळटो तुमकां. आयज तुमी जाणात तुका जॉब जाय जाल्यार तुवें पयशे फारीक करूंक जाय. तुगे लायसन्स पास जावपाक तुवें पयशे फारीक करूंक जाय. कन्वर्जन करपाक तुवें पयशे फारीक करूंक जाय. सगळे कॅश फॉर मनी, कॅश फॉर जॉब्स हें सगळें जाता. लायसन्स पोस्टिंग करपाक, ट्रान्सफर करपाक काँग्रेस पक्षा टायमार असले वस्तू केन्ना जाले नासले. आनी एक एक अपॉइंटमेंट कितें आहा तेन्ना तुमी जाणात, तुमी आयकले आनी मुकोडे लोक फुडें आयून सांगला की आतीन पयशे पावयले म्हण. पूण ते नांव फुडें येवपाक सोदनात कित्याक तेंचे भुरगे आतां नोकरी नाहात म्हूण म्हाका सांगला की पयशे दिले आनी जॉब मेळ्ळा म्हण. असले फोटींगपण आमी केन्ना पळयले ना. काँग्रेस पक्ष आशिल्लो तेन्ना काँग्रेस पक्ष बारीक बारीक मनशाची सद्दां चिंताले. व्हडले शो केले ना आनी व्हडले पयशे काँग्रेस पक्षांनी केले ना. तुमी पळय इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हाडले. इलेक्ट्रल बॉन्ड्स कितें, ते चोरेने पयशे लोकांचे खावपा आनी माफी करपाक तांकां. तूं कितें तुजे रेफायर गायल्लो, ED रेड गायलो, त्या लोकांनी इलेक्ट्रल बॉन्डा पयशे गायले आनी तांकां माफी केल्ले. BJP पक्ष पळय तुमी हे दिसा व्हिडिओ कितले येतात. कोटेनी कोटेनी 99,000 crores कितें आहा तेंगले बजट, हे पयशे खुंयसून आयले, हे पयशे कितकोन आयले. आतां ते पक्षान आहात तेन्ना आतां न्यू एक कायदो हाडूं सोदतात FCRA अमेंडमेंट म्हण. हांवें म्हणलां ते FCRA अमेंडमेंट ऑपोजिशनाक बंद करपाक. कोणा पयशे भायरसून येतात जाल्यार आमगे NGO आसात, मिशनरीज ऑफ चॅरिटी आसा, मदर ट्रिजाचे, आमचे इगोज आहात, इवन मंदिर आसात. हांव फकत मायनॉरिटी म्हणना, सगळ्यांक कोणा फॉरेन फंडींग येता. थोडे आमचे भाव भयण आहात भायर, ते पयशे धाडटात देवळाक,
इगोजेक नाल्यार हॉस्पिटलाक एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन कोण शिकले ते हिंगा ते इस्कलाक धाडटात पयशे तेका फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन म्हणटात आनी थिंगा ते पयशे येतात तेन्ना हे कंट्रोल करतले आनी हे कंट्रोल करून चोक करतले चोक केले म्हणले तूं पडलो भायर तुगे अकाउंट फ्रीज जाता हे अमेंडमेंटा प्रमाण तुजें अकाउंट फ्रीज जाता आनी तुगे असेट आहा ते तेंगे हातीन वयता म्हणल्यार तूं आतां एक स्कॉल चलयत जाल्यार ते स्कॉलूय तेंगे हातीन वयतले म्हणल्यार तुका भायर दवरतले गोंय पक्षांनी गोंय आमचे सरकारान एक बील हाडलेलें गोवा एस्टेट बोनो वकान्सी एंड अबेंडन प्रॉपर्टी बील हांवें ओपोज केल्लें तें असेंब्लीन तुमी पळयलां आसतलें आनी हांवें म्हणलेलें दॅट इज एन ऑफिशियल लँड ग्रॅब म्हूण ते लोकांचे घरान चोरूं सोदतात म्हूण हो बील FCRचे आनी डेंजरस कित्याक वयल्यान तुजें प्रोसिक्युशन जातलें केस जातले तूं रिटायर जाल जाल्या पासून तूं घरा बसूं ना जाल्यार तुका सडनली तूं जागे कोतले हाडले तुका आनी तुका भितर उडयतले हेसले कायदे हाडूं सोदतात आमचे डेमोक्रेसी काबार करूं सोदतात काँग्रेस पक्ष तुमी जाणात सद्दां लोकां वांगडा आसतात म्हूण आनी लोकांचे बरें चिंततात मनरेगा ओपोज केल्ले आनी कितें जालां मनरेगा ओपोज करून मागीर BJPन यूज केली आमी हाडलो तेन्ना ओपोज करताले आमी सगळे बरे बरे गोश्टी हाडले काँग्रेस पक्षांनी ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट मेडिकल सायन्सीस बाबा अटॉमिक रिसर्च सेंटर ग्रीन रेव्होल्युशन व्हायट रेव्होल्युशन सगळे हाडले आमी आनी कितें जालें आतां आज रस्ते पासून कोत्तात ते एक इनॉग्रेशन जातरी रस्ते फुट्टात रस्ते बुडटात आनी रस्त्यार होडके जातात हेसले ते BJPचे डेव्हलपमेंट म्हणटात ते आनी पळय तूं आमगे इवन एअरपोर्टाचे मुंबयचे एअरपोर्ट दाखयलां थिंगा एक फावंटन येता थिंगा आनी आमचे पासून रस्ते आहात ते कोलवाचे रस्तो हांवें आयकलां कितले 27 crores मोडले म्हण आमी वयताले ते कितले वर्सां कोत्तात म्हणलां स्टेट ऑफ द आर्ट म्हणा इकरे कोटी आशिल्ल्यो 27 कोटी केली आनी आतां तो रस्तो पिड्यार जालो आहा म्हूण म्हणल्यार पयशे हूंय गेले कोणागे बोर्सांत गेले आसतले रस्त्यार गेले ना कॉन्ट्रॅक्टर आसून हायले ते पयशे आनी देखून हेसले पातळ दामोर आनी शिमीट येयले आसतले तेजेर देखून हे सगळे तेंगे मंत्रीगे बोर्सांत गेले आनी असेंब्ली आमची आतां आसा असेंब्लीन तुमी आयकात हांव कितें करून काडटलो नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियन्स आनी क्रिमिनल्स तूं आयकात हांव आतां सद्या सांगना पूण तूं मातशें रावात 3 दीस दिले आमकां उलोवपाक 3 दीस जाणात तुमी कांय आमचे प्रश्न काडूं जायना कितें एक दिसा फकत 15 प्रश्न घालूं जातात आनी 3 स्टार्ट क्वेश्चन सो आमकां फकत 45 क्वेश्चन्स मेळ्ळे चड मेळ्ळो ना आनी इतले पोर्टफोलियोज आसून आमकां टायम मेळचा पासून उलोवपाक म्हूण आमकां गॅरंटी आहा एक सप्लिमेंट बजेट हाडलेच म्हूण तेन्ना आमी उलयतले आनी उलयतले तेन्ना आमी जाणात कितें उलोवपाचें कितें टॉपीक काडपाचें हांव सगल्यांक तुमकां मागता हांव तुमकां एक व्हिडियो पासून काडटलो आनी दाखयतलो की तुमकां गायडन्स दितलो कितको एज BLAs एंड एज बूथ इंचार्ज एंड बूथ वर्कर्स आमी काम करूंक जाय तो घेवन तुमी मातशें सर्क्युलेट करात आनी आमचे पक्षाचे काम करून नॉन स्टॉप डेली काम करूंक जाय आमी कोन्नात जाल्यार बेश्टे मिटींग गेले जाल्यार आनी प्रेस कॉन्फरन्स गेली जाल्यार आमी इलेक्शना तयार जाचनात हांव तुमकां मागता परत ग्रावंड वर्क आसूं जाय आमी वयतात जाल्यार आनी तुमी जाणात दुसरे पक्षांचे भरपूर झगडी चलतात BJPन पासून झगडी चलतात म्हूण ते आमचे पक्षा मदें फूट घालूंक सोदतात कितें अशें करून ते आमचे डिवायड एंड रूल करूंक सोदतात हांव तुमकां मागता सगळे एकठांय रावात आमी फुडें या आनी आमचो एक वोट आमी दाखोवया देव बरें करूं देव बरें जावं दोतोर